मलकर्णी पंचायतीचो अतिरिक्त ताबो दिल्ल्यान शेल्डे पंचायतीन पूर्णवेळ सचिव नासता। ताका लागून लोकांची कामां आडकून उरतात। देखून शेल्डे पंचायतीन पूर्णवेळ सचिव उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पंचायती ही ग्रामस्थांची मुळावें कार्यालय। आमची शेल्डे पंचायत ही कुडचडे मतदारसंघांतली व्हडली पंचायत आनी तातूंत 11 वॉर्ड आसात। प्रत्येक दिसा लोकांची कितें ना कितें अर्जंट कामां असतात आनी ही कामां करपी म्हणल्यार सेक्रेटरी। दुर्दैवान आमचे शेल्डे पंचायतीन जो सेक्रेटरी आसा ताका दोन कडेन चार्ज आसा। ताका मलकणेचे आसा सेक्रेटरी बरो, पूण आमकां ग्रामस्थांक तो मेळना। ताका लागून म्हाका दिसता की सरकारान जे डबल इंजीन सरकार जें आसा ताणें जें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें सुरळीत करचें। पंचायत मिनिस्टर, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल हांणी हाजेर लक्ष घालून हे शेल्डे ग्रामस्थांक जे त्रास जातात ताजे खंय तरी आमकां थाकाय मेळची अशी विनंती आसा। आमच्या शेल्डे पंचायतीक सेक्रेटरी म्हणटा 3 दीस आसता। एक दीस मंगळार, बेस्तार आनी शुक्रार। 3 दीस तो येता, तेका इन्स्पेक्शन चड उरता आनी पंचायतीक टायम कमी मेळटा। आनी हिंगा इन्कम रेजिडेंट अशें खूब आसता, लोकांक येवन पतो सांबाळटा, लोक येवन भोंवपाक तशी आमी आमदारा पसून कळयलें कित्याक आमकां सेक्रेटरी हो फूल टायम जाय म्हणून। हो सेक्रेटरी भुरगो बरो, काम बी बरो करता, पूण ताका फूल टायम मेळना। तो एक मलकणी चार्ज आहा आनी आमकां शेल्डे पंचायती चार्ज आहा। पण म्हाका अशें दिसता की आमकां फूल टायम सेक्रेटरी जायो। टोटल कितले वॉर्ड आसा? टोटल 11 वॉर्ड आहाय। 11 वॉर्डाक लोकांक हो सेक्रेटरी पावना, कित्याक तेका दोन पंचायत लागता। आज तो ना, आज तेजो तेका बेस्तारीचो टायम, आज ताका मलकणी फक्त मिटींग आहा आसता। आज तो पावना, फाल्यां पावना, पोराय पावना। हिंगा लोकांची फक्त स्टाफ आहा हिंगा, पूण हिंगा मॅनेजमेंट करपाक कोण येना। तुमकां आतां डेप्युटी सरपंचान तुमकां कंप्लेंट बी हाजे बद्दल येयली? म्हाका कंप्लेंट खूब येताय। आज सकाळीं लोकां भुरग्यांक इन्कम सर्टिफिकेट जाय आसली, तांकां अर्जंट सोमाराक पावोवपाक जाय। ताका लागून म्हाका कितलेशे फोन येयले, पूण हांव येयल्या पयलें सेक्रेटरी ना। हांवें सेक्रेटरी फोन मारलो, पूण सेक्रेटरी फोन उखलना।